वयर 4 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आमकां एक कॉल आयलो. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमच्या आयज जे हांगा उपस्थित आमचे सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर्स आनी आमचे जे धाडसी 4 जाण भुरगे जेंच्यांनी एक पयर 4 तारखेक मगर धरली, तेंच्या त्या निमतान आज आमी तेंचो हांगा सत्कार करता. सो ते म्हणल्यार श्रीचरण देसाय, संदेश आमोणकर, अंकित गवणेकर आनी मधुराज नाईक आनी सगळ्यांक उपस्थित पंचायत स्टाफ आनी मिडिया. 4 तारखेक 11 वरांचेर आमी हांगाच पंचायतीन आशिल्ले. सो आमकां एक फोन आयलो की माड्डोळा एक मगर एक झाडींनी फसला. सो तेजी त्या इमिजिएटली कॉल येतकीर आमी थंय गेले, पळयलें आनी अशी म्हायती मेळ्ळी की ते मगर ते कोणा तरी फास लायले, ते फासाक थंय अडकल्ले. सो इमिजिएटली आमी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो श्रीचरण देसायाक आमी फोन केल्लो. तो पुणे आशिल्लो आनी तेणें सांगलें आपूण 5 मिनटां भितर येता. आनी अवघ्या 5 मिनटां भितर तो माड्डोळा पावलो पुणेच्यान. आनी येता आसतना आपली टीम जो संदेश, अंकीत आनी मधुराज हांकां घेवन थंय आयलो आनी जे मगराक रेस्क्यू करपाचें ऑपरेशन थंयच्यान स्टार्ट जालें. आनी जवळपास 11:30 सुमार हें ऑपरेशन जें स्टार्ट जाल्लें, रेस्क्यू ऑपरेशन, तें जवळपास दोन वरांचेर पर्यंत हें चालू आशिल्लें. आनी इतकें जावन ते मगराक थंयच्यान सेफली तेंच्यांनी थंयच्यान ते फासांतल्यान काडलें आनी काडून व्हरून ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक थंय त्या दिसा ते हँडओवर केलें. सो एकंदरीत इतकें धाडसी काम म्हणल्यार मगर येदें व्हडलें 12 फुटी मगर, जवळपास तेची वेट 450 किलो आनी तेंच्यांनी सांगलें ते प्रमाणे 60 वर्सां ते 50 ते 60 वर्सां तेजें वय आसतलें. सो इतके मगराक हे आमकां माड्डोळान प्रत्यक्षान पयले फावट मगराचो अनुभव आयला, कित्याक आमी येदें व्हडलें हरशीं मगर धाकटे पेटे बी आमी पळयल्ले, पूण येदें मगर माड्डोळान आसा म्हूण आमकांय खबर नाशिल्लें. आनी अशा मगराक त्या वेळार अशें एक बचाव कार्य करून एक धाडसी हेतून थंय उदकांत देवन तेजें हें करप, तेका रेस्क्यू करप, हें एक तेंचे मुखार मोठें आव्हान आशिल्लें आनी बरे तरेन तेंच्यांनी तें थंय केलें. सो पंचायत मंडळान हेची दखल घेवन आज ह्या 4 धाडसी आमचे भुरग्यांचो आमी आज हांगा सन्मान करपाचो ठरयला. सो सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एक बचाव कार्य करून ताणें एका मगराकूय तेंच्यांनी जीवदान दिलें. कित्याक कितके दीस उरलेले ते आमकां खबर नाशिल्लें आनी एक 2-3 दीस पसून जर ते उरताले कदाचित ते मगराचो थंय प्राणूय वतलो आशिल्लो. सो ते मगराक थंय जीवदान दिल्लें. पूण आज आमी पंचायत मंडळा तर्फे तेंचो आमी हांगा सन्मान करता.